नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या सी ए साधक हे कार्यक्रमाक हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आयचे आमगेल सोयरे आसाची सी ए विनीत माधव शानबाग कुमठासा. तुमकां नमस्कार आणि नमस्कार. स्वागत. नमस्कार. तर हांगेले एक सानसो परिचय हांव हांकां दिता आणि तदनंतर आमी तांगेले उलोवया. हांणी द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांणी कंडक्ट केलेले मे 2026 परीक्षेंतू उत्तीर्ण जाले. सी विनीत शानबाग हांणी मूळतः कुमटाचे मालती आणि माधव शानबाग हांगेल सुपुत्र. तांगेल आवस आनी बापूस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ श्री विद्याधिराज पॉलिटेक्निक कॉलेज कुमटा हांगा कार्यरत आशिल्ले. आतां रिटायर्ड आसाचे. सी विनीत हांगेल B.Com डॉक्टर A.V. पाळिगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स कुमटान जाले. सी कोचिंग त्रिशा क्लासेस उडपी आणि ऑनलाईन केले. तांणी आर्टिकलशिप R.K. पिकळे अँड कंपनी गोवा हातूंत पूर्ण केले. अभ्यासा व्यतिरिक्त तांगेल हव्यास म्हळ्यार स्विमिंग, भजन सांगचे इत्यादी. आणि तांणी एक सानपणांत आतावर्क एक प्रतिभावान विद्यार्थी. आता तांगेले की उलोवनो आणि तांगेल बद्दल आमी गुर्त करून घेवया. तुमकां अनेक पण स्वागत. थँक्यू. तर पहिले प्रश्न विचारचो म्हळ्यार तुमगेले सानपण आमगेल कुमटान जाले. तुमगे सानपण कशें आशिल्लें? ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಜಾವನು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧಿಸ್ಥಿತ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಚರಣಾರವಿಂದಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋರ್ನು. ಶ್ರೀ लक्ष्मी ವೆಂಕಟೇಶಾಲೆ ಚರಣಾರವಿಂದಾಕ नमस्कार ಕೋರ್ನು. आयचे हे एक शुभ ಗಳಿಗೆಂತು हांव केल्ले एक सान कामाचो गुर्त काडनो. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूर हांणी म्हाका हे एक अवकाश दिलो आसा. हाका हांव सदांकाल आभारी जावन आसा म्हणून सांगच्या इच्छा करता. आतां म्हगेल सानपणा बद्दल उलोवचें जाल्यार हांव एकलोच जाल्लो आनी म्हगेले आई बाप्पा SVP पॉलिटेक्निक कुमटा म्हळ्यार कुमटाचे एक प्रतिश्ठीत डिप्लोमा कॉलेजाचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटान तो क्लर्क जावन काम करता आशिल्ले दोनी लोक कामां वचचे निमित्तान म्हाका बेबी सिटिंगा सोडून घेवन तांणी कामां वता आशिल्ले. तशीच येवका जाल्यार वापस घेवन येता आशिल्ले घराक. तशीच थंय म्हगेले बाल्य वेवस्थाचे थोडे दिवस थंय गेली. तशीच हांव अंगणवाडींत म्हाका आनी थोडे दिवसान अंगणवाडींत एडमिशन केलें. तशीच आनी थोडे दिवसान म्हगेले LKG to 10th हांव गिब्ब इंग्लीश मिडियम स्कुलांत केल्लें. तें बी कुमटांत लोकेट जाल्या. सो ते स्कूल डेजांत म्हगेले म्हळ्यार एज्युकेशन म्हळ्यार शिक्षण सोडून आनी पठ्येतर चटवटिकेंत बी म्हगेलें मस्त पार्टिसिपेशन आशिल्लें. फॉर एग्जाम्पल हांव सानपणारी स्विमींग शिकलो आनी स्विमिंगान बी मस्त म्हगेले प्रायजस मेळ्ळे म्हाका आनी मस्त नॅशनल लेवला बी रिप्रेझेंट केलेलो आसा. म्हाका दिसता स्विमिंग आमगेले विष्णू तीर्थ वय शिक्षक थंय शिकिल की तुमी? वय कुमटाचे एक व्यंकटरमण मठाचे आडळित मंडळीचे अंडर कार्यकारी मंडळीचे अंडर एक विष्णू तीर्थ म्हणले एक तळ आसा. ते आमगेल देवळाचे एक फाउंडेशना अंडर येता. आमी देवळाचे मॅनेजमेंट आसा. तांकां तांणी मस्त इम्प्रुवमेंट करून थंय आमके एक चेडवांक आनी कुमटाचे नागरीक लोकांक स्विमींग करचे आनी असल एक स्विमींग पुलाची आवश्यकता पडना आज पासून कुमटा गांवांत. म्हळ्यार तांणी एक बरें इम्प्रुवमेंट करून ताजे एक बरें व्यवस्था मेंटेन केली देखून आमकां ते एक स्विमींग करचे एक सौभाग्य कुमटा गांवांत मेळता आसा. शिकचे म्हण वय हे एक तांगेल कार्याक हांव सदांकाल कुमटा व्यंकटरमण मठाचे कार्यकारी मंडळीक आनी मोक्तेश्वर मंडळीक हांव सदांकाल आभारी जावन आसा. हे एक तांगेले हाच्यान हांव ते एक म्हाका करचें मेळ्ळें. आनी तशीच हांव बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीजान बी मस्त इंडल्ज्ड आशिल्लो आनी तशीच डिबेट कॉम्पिटिशन जावं भाशणाचें कॉम्पिटिशन जावं अशी मस्त कॉम्पिटिशनांत भाग घेवन प्रायज बी घेतिल्लो आसा. ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ सोडून बाकी ऍक्टिव्हिटीज बी तुम्ही सानपणार केले. आता CA कर का हो विचार तुमका केन मन आयलो? B.Com जायना पडे की पहिले धन तुम्ही एक मनान दवन घेतिले की आपण CA कर का? म्हळ्यार म्हगेले फर्स्ट हांव सायन्स करका म्हणूची लास्ट पासून म्हगेले 8th 9th मन आशिल्लें. बट एक पॉयंट ऑफ टायमार ಒಟ್ಟು लोकांना इंजिनियरिंग करनो ते एक मस्त इंजिनियर सायन्स करचे इंजिनियरिंग वच्चे म्हणजे एक मस्त एक
कॉमन ओटो लोकाले हे आशिल्ले इंटेन्शन आशिल्ले. सो म्हाका दिसलें अशी कसलें डिफरंट करया म्हणून. डिफरंट म्हळ्यार कसलें म्हणगीन मागीर माथ्यांत आयलें. तेन्ना अशी कॉमर्स केल्यार कसो आसा ऑपॉर्च्युनिटीज म्हण अशी पळयलें तेन्ना एक MBA आसा, BCA आसा ऑर CA आसा. तेन्ना हांव लेखलो अशी एक ट्राय दिवया. म्हळ्यार मस्त लोकांनी सांगलें की CA एक टफ कोर्स. वय ते अशी आसा ते देखून हांवें अशी थोडे रिसर्च केले CA केल्यार कसं करचें जाता म्हूण. सो हांवें अशी एक ट्राय दिवया. जायना जाल्यार कडेन दुसरो कसले कोर्स करया म्हणगीन हांवें थॉट आशिल्लें. बट देवाले एक दया आनी स्वाम्याले एक आशिर्वादान हांव आनी आई बाप्पाले एक कंटिन्युअस प्रोत्साहन आज म्हाका एक अचीव करच्याक मेळटें. आनी हांव ते एक विशयाक सदांकल खुशी आसा म्हण सांगच्या इच्छा करता. आता CA झाले म्हणल्यानंतर तो आनंद उत्साह कस की म्हणटा पळय ते समाधान तुम कुर्ताची ते कशी रिझल्ट जाल भितर कसो जाल तुमगेल सांगच्या जातलें. कसलें म्हळ्यार हे म्हगेले फर्स्ट अटेम्प्ट न्हय आशिल्लें हां एक्चुअली. बट हे पण हांव बेगीन कॉन्फिडंट आशिल्लो रिजल्टा टायमार जातलें म्हणून. हांव ऑफिसांत आशिल्लो आनी वट्टू लोकू मागीर वट्टू लोकांक वत आशिल्ले आज फायनल रिजल्ट येवचेस म्हणून. सो वट्टू लोक म्हगेलगिंता चड तांकां एक्सायटमेंट आशिल्लें म्हगेल कलिग्सांक. तांणी बी म्हाका मस्त सपोर्ट केल्ले कित्याक म्हळ्यार रिजल्टाचे ते एक वीक मस्त अशी कॉन्फिडन्स लो उरता. कितले आमगेले एग्जाम बरे जाल्ले उरल्यार बी हे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम आनी ऑल इंडिया एग्जाम देखून बेगीन आमकां भंय उरता ते रिजल्ट नेगेटिव्ह आयल्यार कसं करचें म्हणून. बट म्हगेल कलिग्सांनी मस्त म्हाका अशी सपोर्टीव आशिल्ले जातल तुगेले भिनाका तूं इतलो प्रयत्न केला तुगे कडेन जावनूय जाता म्हणून. आनी म्हगेल सर बी प्रिंसिपल म्हगेल आर्टिकलशिपाचो प्रिंसिपल हांव थंय आतां काम करता आसा गोवान तो बी म्हाका मस्त सपोर्टीव आशिल्लो. सो म्हाका मस्त आनंद जाले आनी रिजल्ट आयलो की मागीर सक्सेसफूल म्हण आयलो. तेन्ना वट्टू लोक म्हाका विश केले तशीच घरा फोन केलो. घरान बी मस्त खुशी आशिल्ले. सो ते एक म्हाका बरी खुशी वेळ तो सांगच्या इच्छा. आता तुम्ही सांगले की तुम्ही फर्स्ट अटेम्प्टान CA केलं नाही म्हणून. तेन्ना ते फर्स्ट अटेम्प्ट जालें नाशिल्लें तेन्ना ती मनस्थिती आणि त्यात नंतर आनी मुखार कर का म्हणून एक मेळची प्रेरणा ती तुमकां कोणा कडसान मेळ्ळी? फर्स्ट ऑफ ऑल म्हळ्यार हे CA म्हळ्यार एक टफ कोर्स हांव सांगिल्लें तशी. आनी हे वट्टू लोकांले कॅपेबिलिटी एक नमून उरना. आनी मस्त लोकल फर्स्ट अटेम्प्टान जाता मस्त लोकल सुमार अटेम्प्ट घेताची बट क्लियर करताची. बट ते आमगेल हातूंत भितर एक पॉझिटिव्ह इनबिल्ट एटिट्यूड उरता की करता म्हण. कित्याक म्हळ्यार आमी लास्ट अटेम्प्टान तूं कसकी एक चूक करून फेल जाल्लो उरताचे ते आनी मुखार आमी ताजे एक पॉझिटिव्ह वायब घेवका आनी तो चूक आनी करचा ना. ते मिस्टेक सम करका. ते मिस्टेक तर आमी करेक्ट केले जाल्यार ते सक्सेस आपूण जावन येता म्हणलें एक म्हगेल कॉन्फिडन्स आशिल्लें ते जालें. ते तुम्ही हे सांगच्या देखून आता कोणी शिकता आसा तांकां एक प्रोत्साहन मेळटा. आता तुम्ही साधारण दिवसांतल्यान अभ्यासाक कितलो वेळ दिता आशिल्ले? म्हगेल म्हळ्यार एक हांव ग्रुप वायज दिल्ले. आतां CA फायनलान तूं 2 ग्रुप उरता. ते ग्रुप वायज बी दिविता फायनल दोन्ही ग्रुप एक पण दिविता. हांवें ग्रुप वायज दिल्ले. ग्रुप 1 एक पाटी दिल्ले ग्रुप 2 आनीक पण दिल्ले. सो म्हाका अशी 6 to 7 hours हांव डेली कांड व्हरता आशिल्लो. डेली ते कंटिन्युअस म्हळ्यार एक प्रॉपर डिसिप्लिन तर आसले रे डेली 6 to 7 hours इज इनफ म्हण म्हाका दिसता. आणि आता साधारण CA करका लेगी खंयचे चूक करच्या ना किंवा खंयच्याचेर जास्त फोकस करता हे सान प्रमाणात सांगता काय? ते सांगता म्हळ्यार एक म्हळ्यार डिसिप्लिन हांव सांगिल्लें तशी. कसले एक म्हळ्यार आमी आज कसकी एक कॉन्सेप्ट वाचले आनी 4 दिवस गॅप सोडले आनी 5वे दिवस आमी वाचता आसाची म्हळ्यार ते बेगीन प्रॉब्लेम जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी बेसीक तुल्यान स्टार्ट करता देखून काल वाजिले आमकां आज याद येना आनी आमी ते 4 दिवस सोडल्यार आनी आमकां ते वट्टू विसर नव्हता. ताचे खातीर आज कसं वाचताची आज सांजे एक पण न्हीद का जाल्यार ते रात्री न्हीद केल्यार एक पण रिव्हिजन केल्यार तशीच आनी कंटिन्युअस ते डेली एक शेड्यूल मेंटेन करता. वेळांत इतलं कंप्लीट करता म्हणून. इन केस ते कंप्लीट तर जायना जाल्यार ते कंप्लीट करूनच म्हगेल हांव शेड्यूल कंप्लीट करता आशिल्लो. म्हळ्यार इन केस टायम म्हगेल चड घेतल्यार बी हांव तो कॉन्सेप्ट कसो हांव वाचता आसा ते कॉन्सेप्ट कंप्लीट करून हांव अशी बंद करता आशिल्लो. आता CA टफ हे तुम्ही म्हणले आमकां बी गोत आसा पळयला जाल्यार CA करता आसतना साधारण कसल्या जास्त इम्पॉर्टन्स दिवका? हुशार मनोवृत्ती की मेहनती की धैर्य की कसं नाही जाल्यार मागशी सरचे ना हे चारही गुणांत कसल्या जास्त महत्व दिवका अशें दिसता?
एकलेले एक उरता जाल्यार मागेल म्हळ्यार हांव एक पंत धरिले हांव सोडचा ना म्हण लास्ट पसून. आनी एक म्हळ्यार आमगेल पेशन्स हे एक्चुअली कोण हुशार आसा तांगेल क्लियर करची वय, बट ते 100% तांनी जाता म्हणना. एवरी म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल आतां आमी करेक्ट पेशन्स तर करेक्ट आमी मेंटेन केल्यार जाता, कित्याक म्हळ्यार सगळ्याले एक फर्स्ट Right. अटेम्प्टान जायना. सो ताका बेगीन पेशन्स जावका पडता. पेशन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दीस कोर्स. आता तुम्ही आर्टिकलशिप गोवांत केले, थंगचो अनुभव थंग कशें आशिल्ले? हांव आर्टिकलशिप गोवांत लोकेट जालें तसले आरकेपी क्लियंट कंपनी हांतू केल्ले. ते एक चार्टर्ड अकाउंटंट जाले सीए फर्म. सो तांतू भितरी हांव विनेश पिकळे हागेल अंडर आर्टिकलशिप कंप्लीट केल्ले. तो म्हाका मस्त सपोर्टीव आशिल्लो, कसले डाउट्स असल्यार क्लियर करच्यो जावन आनी एग्जामाक कशें वाचका म्हण सांगचे ते वटू जालें. थंय म्हाका ऑडिट आनी टॅक्सांतू मस्त एक्सपोजर मेळ्ळें. मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी जावं, रिटेल ट्रेडींग आनी अदर्स सर्विसेस, हॉस्पिटलिटी जावं, मस्त हांतू भितर म्हाका एक बरे अवकाश मेळ्ळो. स्पेसिफिकली ऑडिट आनी टॅक्स हांतू भितर मस्त म्हाका एक्सपोजर मेळ्ळें म्हण सांगच्या इची करता. नवीन नवीन शिकच्या मेळ्ळें. वय वय. आता तुमगेल हे सीए अभ्यासा व्यतिरिक्त तुमकां स्विमिंगाची मस्त आवड आसा, भजन म्हणचे वय. आसा. स्विमिंगान तुम्ही नॅशनल लेवलवर वय. पावल्या, ते बेगीन ताजी खबर सांग. हे शिक्षणा बदल सीए कोर्सा बरोबर म्हाका एक बाकीचे पठ्येतर चटवटिकेन म्हाका इंडल जावचे एक स्ट्रेस बस्टर टाइप म्हाका काम करता आशिल्ले. मस्त इडी दिवस बी फुल्ली पुस्तक घेवन बसच्या जायना. वय. कसले एक तरी चेंज जावका. तेन्ना हांव देवळा वचचे, सॅटर्डे आमगेले वेंकटरमण मठांत भजन उरता आनी दुसरे कसले तरी कार्यक्रम उरता. नाजाल्यार स्विमींग केलो, नाजाल्यार अशी खंय तरी ट्रेकिंगा गेलो. असल बेगीन म्हाका केलें तेन्ना म्हाका बेगीन स्ट्रेस बस्टर जावन टायम हे मेळटा आनी मागीर मायंड फ्री जाता. इडी दिवस पुस्तक घेवन बसच्या काही जायना म्हटलो. सो म्हाका ते स्ट्रेस बस्टर जावन काम करता आशिल्लें. नाही, नॅशनल लेवलाक कशें पावले तुम्ही स्विमिंगान? हा, ते मागीर बीकॉम हांव सीए सीपीटी क्लियर जाल्या नंतर सायड बाय सायड बीकॉम करता आशिल्लो. तांतू भितर म्हाका कर्नाटका युनिव्हर्सिटीच्यान म्हाका युनिव्हर्सिटींतू म्हाका स्विमींग कॉम्पिटिशनांत भाग घेवचे एक चान्स मेळ्ळो. थंय म्हाका तीन गोल्ड मेडल आनी एक सिल्वर मेडल मेळिल्ले. खंय गेले तुम्ही? ते हुबळींत केल्ले. हा. हुबळींत जालें तसले युनिव्हर्सिटी लेवल. ताज्या नॅशनल लेवल बेंगलोरांत जाल्ले. ते जैन युनिव्हर्सिटी लोकांनी हे केल्ले, ऑर्गनायज केल्ले. तांतू भितर म्हाका पार्टिसिपेट कर चान्स मेळ्ळे नॅशनल लेवलांत. आणि भजन म्हणजे सांगपणातन वय सानपणाच्यान भजन म्हणचे. आतां जाल्यार बी वेंकटरमण मठांतू आनी दुसऱ्या देवळांतू भजन खंय तरी असल्यार हांव भाग घेता मागीर. वय. मागीर आमगेले मूळ सोडचे ना. वय वय आमी कितले वयर पाव वय वय. मूळ धांदर. तदनंतर तुम्हाला एक सांग तुम्ही आणि खंयचे नाटकान तुम्ही अशें काम केल्या वय? नाटकांत म्हळ्यार हांव अशी आमगेले सीएच आनी युथ फेस्टांनी जाता. तांतू भितर आनी नुक्कड ड्रामा म्हणजे आमकां एक हे उरता. तांतू भितर हांव पार्टिसिपेट केल्लो आसा. तशीच मागीर कराटे ब्लॅक बेल्ट बी जाल्लो आसा. सान 12th एट माय एज ऑफ 12 इयर्स आशिल्ले तेन्ना ब्लॅक बेल्ट बी घेतिल्लो आसा कराटेचे. तो सानपणाच्यान हांव स्टार्ट केल्लो. आणि ते एनसीसी बी तुम्ही जॉईन झाली की कॉलेजांत असताना? वय एनसीसी बी मागीर 2 कॅम्प जाल्याची. एन्युअल ट्रेनिंग कॅम्प म्हणून ते कारवारांत जाल्ले आनी पीयूसी फर्स्ट इयरांत जाल्ले आनी पीयूसी सेकंड इयरांतू हांव नॅशनल इंटिग्रेशन कॅम्प म्हणून उत्तराखंडांत बी हांव रिप्रेझेंट केल्लो आसा. ते नॅशनल लेवल कॅम्प आशिल्ले. तो कशें आशिल्लो अनुभव हंगसान उत्तराखंड गेल्ले? ते बेसिकली कल्चरल कॅम्प आशिल्ले. तांतू भितर वट्टू स्टेटाचे आयिल्ले. तांतू भितर हांव कर्नाटकाचे आमी 16 लोक गेल्ली. तांतू भितर हांव एकलो आशिल्लो. म्हाका वट्टू ते कल्चरल कॅम्प आशिल्ले देखून वट्टू स्टेटाचे कसं कल्चर आसा ते वट्टू म्हाका मस्त शिकच्याक मेळ्ळें. सो आय एम ग्रेटफूल फॉर दॅट. मागीर हे आमगेले सद्दाचे रुटीन की विंगड काम? विंगड नवीन शिकच्या मेळटा, नवीन पळोवच्या आनी लोकल एक नेटवर्क बिल्ड जाता. ते इम्पॉर्टंट आयच्या दिवसांत. तुम्ही बीकॉम शिकत असताना हांगा विश्व कोंकणीन तू क्षमता कॅम्पाक आयिल्ले म्हणले, तर तेन्नाच तो अनुभव कशें आशिल्लो? बीकॉम आशिल्ले तेन्ना म्हाका एक चान्स मेळ्ळे की क्षमता कॅम्पांत एक अटेंड जावच्याक. ते एक बेसिकली ते कम्युनिकेशन रिलेटेड रेसिडेन्शियल कॅम्प आशिल्ले. तांतू भितर आमकां डेली एक्टिविटीज दिता आशिल्ली. फॉर एक्झाम्पल क्राफ्ट जावो, तशीच एसे बरोवप जावो आनी एलोकेशन करचें जावो असले आनी कम्युनिकेशन लायक इंटरव्यूज आनी. सो ताज्यान मागेले कम्युनिकेशन स्किल्स वाडले आनी मस्त लोकल नेटवर्क आयले. कसले म्हळ्यार त्या टायमार मस्त लोकेशनाच्यान स्टुडंट्स आयिल्ले.
तांगेल एक नेटवर्क बिल्ड जालें तांगे बरोबर आनी तांगेल बी एक थॉट्स कसो आसा तांणी बी आमगेल कॉमर्स फिल्डांत तो आसाची सो तांगेल कसो थॉट्स आसा तांगेल फ्युचर प्लॅन्स कसो आसा आजच्यान म्हाका मस्त आयडिया मेळ्ळी की वय. मुखार हांव कसो करीत बरोबर अशी आणि तुम्ही ते सीए कोचिंगाक त्रिशा क्लासेस गेले उडपी वय तर तो अनुभव थंगचे टीचर्स म्हणा थंगचे चेडू निमतान तुमकां सर बेनिफिट जाल फायदो कसो जालो मेगेल म्हळ्यार सेकंड इयर जाल्या नंतर हांव लेखलें की सीए करता म्हणून बट त्या टायमार मस्त कसले आमकां कंप्युटरान जावं युट्यूबान जावं मस्त आमकां नॉलेज मेळनाशिल्लें कशें करचें म्हणून सो त्या एक टायमार सीए फावंडेशन तांगेले त्रिशा लोकाले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम जाल्लो कुमटांत त्या निमित्तान म्हाका कळ्ळें की अशी सीए केल्यार अशें जाता आनी हे स्टेज उरता फॉर एक्झाम्पल फावंडेशन उरता ताजे नंतर इंटरमिडिएट उरता ताजे नंतर आर्टिकलशीप करचें उरता ताजे नंतर फायनल एग्जाम उरता सो ते म्हाका इतले स्टेज आसा आनी ताका कितले कितले टायम लागता ते वटून म्हाका एक ओवरऑल ओवरऑल व्यू कळ्ळें सो म्हाका त्या एक निमित्तान हांव सेकंड इयर जाल्या नंतर हांव सीए प्लॅन केलें आनी थंय एडमिशन केलो तांगेले एक थंय एज्युकेशन एनवायरमेंट मस्त बरें आशिल्लें आनी टिचर्स बी बरे आशिल्ले आनी तांगेले एक पर्सनल केअर घेवचे आनी पर्टिक्युलरली टेस्ट करचे एक टॉपिक्स जाल की एक लेसन्स जाल की टेस्ट करचे ताज्यान म्हाका एक अशी एग्जाम पॅटर्न कशी उरता आनी हांव कितले इम्प्रूव जावीत आनी म्हगेलो स्टेज कितलो आसा आनी म्हगेले टार्गेट कितले इतलो म्हाका एक ओवरव्यू मेळत आशिल्लें सो ताज्यान म्हाका मस्त हेल्प जालें आज तुम्ही सीए विनीत शानबाग म्हणून ओळखल जातात किंवा हाद नंतर ते यश मेळताना तुमकां अनेक जनाल सहाय्य प्रोत्साहन किंवा पाठिंबा म्हणटा पळय तशी मेळ्ळ्या तुमकां साथ मेळ्ळ्या तर तांगे बद्दल कसं सांगता प्रप्रथम जावन आज हांव हांगा येवन बसला हाका मूल कारण म्हगे आई बाप्पा तांगेल तर निरंतर प्रोत्साह तर ना जाल्यार म्हाका आयच्या दिवसान तूं हांगा इतलो एक हे एक मट्टाक पावचे जाता आशिल्लें की ना की गोतना कित्याक म्हळ्यार हांव सांगिल्लें तशी म्हगेलें फर्स्ट अटेम्प्टान जालें ना ते एक म्हाका एक ड्रॉबॅक आशिल्लें बट तांणी म्हाका तांगेले एक निरंतर प्रोत्साह दिवन तांणी म्हाका ह्या स्टेजान धाडिल्लो आसा हांव प्रप्रथम जावन हाजे संपूर्ण श्रेय तांकां दिवच्या इच्छा करता तशीच आमगेले गांवचे मस्त लोकांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा तशीच म्हगेले कजिन्स जावं म्हगेले फ्रेंड्स जावं म्हगेले ऑफिस कलिग्स जावं आनी मस्त लोकांनी म्हाका डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली जावन मस्त लोकांनी अशी प्रोत्साह केल्लो आसा सगळ्यांक हांव हे एक संदर्भार धन्यवाद समर्पण करच्या इच्छा करता आणि एक गुरु म्हणून कोणी तरी एक प्रोत्साहन दिल्यार आमगेल मन तयार जाता मुखायले खंयचेच अडथळे दांटून वच्चाक तशी तुमकां प्रति वाटीसान एक प्रोत्साहन मेळ्ळें देखून आज तुमकां ते क्लियर करचें तशी शाळेंत जावं खंय अशी कोण गुरु तुमकां आज वर याद येता म्हळ्यार म्हाका पीयूसी आशिल्लो तेन्ना आमगेले कॉलेजाचो प्रिंसिपल आशिल्लो NG हेगडे म्हणून ताणें म्हाका स्टार्टींग सीए फिल्डांत एंट्री जाली तेन्ना मस्त प्रोत्साह केल्ले तशीच शेणवी सर म्हणून एकलो आशिल्लो तो बी म्हाका मस्त प्रोत्साह केला ताणें तांकां बी हे एक संदर्भार हांव धन्यवाद समर्पण करच्या इच्छा करता तशीच आनी मस्त लोक आसाची तांगेले नांव त्या मुमेंट याद येना तशी एक हो प्रवास आता सीए केलो तुम्ही हात नंतर आता एक हंता पावले हात नंतर मुखारी कसं करकाश तुमकां विचार आसा हांव म्हळ्यार आतां फॉर टायम बींग हांव एम्प्लॉयमेंटाचें थिंक करता आसा एम्प्लॉयमेंटान तूं हें करता आसा तुर्ताक हांव खंय म्हगेलें आर्टिकलशीप जाल्लें थंय काम करता आसा आनी मुखारी हांव एम्प्लॉयमेंटाक दुसरे कडेन वतलो बट मुखारचे आतां डिसायड जालें ना प्रॅक्टीस आनी पळोवप सीएच्या प्रवासान तूं एक पण यश मेळ्ळे नंतर ते राबचे जायना तुम्ही आणि प्रति मुखार आणि 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 शिकत उरका म्हाका दिसता प्रति वर्स नवीन अपडेट उरका ते तुमगेलें शिक्षण अशी बरे रितीन मुखार जावो आणि तुमकां यश येवो प्रत्येक गोष्टीन तो ही आमगेली इच्छा हे इतले सांगून हांव सर्व वीक्षकांक हे कार्यक्रम बद्दल धन्यवाद सांगता आणि तुमकां बी धन्यवाद